नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आज सकाळी आमी न्यूज ब्रेक केली की मांगोर हिल थंय अधिकृत रितीन आतां आमी म्हणपाक शकतात की कम्युनिटी ट्रान्समिशन जालां, बऱ्याच प्रमाणात जालां आनी जितले लोक पॉझिटिव्ह मेळटात तितले जर तुमी पळयले जाल्यार आमच्या एकूण हेल्थ यंत्रणेवेलो ताण हो दिसान दीस वाडत वतलो. आमी प्रिपेर्ड आसा काय कितें? कारण आज जर संख्या पळयली, जर सकाळचो जर आंकडो पळयलो जाल्यार 40 जाण फाटल्या 24 वरां भितर कोवीड हॉस्पिटलाक पावपाक शकतात. हो आंकडो कितलो वाडटलो, कितलो जातलो आमकां खबर ना. दीस वता तसो आंकडोय वाडत आसा आनी आमचे सोर्सीस जे आमकां सांगतात त्या प्रमाणे देर कॅन बी सिग्निफिकंट रायज इन द नंबर ऑफ कोवीड पेशंट्स बाय टुमॉरो. एक वॉर्ड घेवन सुरवात जाली कंटेनमेंटाची. आज 2 वॉर्ड जाल्यात. वॉर्ड नंबर 17तल्यान सुरवात जाल्ली. वॉर्ड नंबर 11 आतां कंटेनमेंट झोना भितर काल राती सावन गेला आनी जशें हें टेस्टिंग वाडत वतलें तशें घडये कंटेनमेंट झोनय वाडत वतलो. सो वॉट इज अ ग्रावंड रियलिटी? म्हजे कडच्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान वास्को सावन मडगांव कोवीड हॉस्पिटल आसा थंयच्यान हेल्थ डिपार्टमेंट आनी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटेरिएट ह्या चारी कडच्यान आमचे रिपोर्टर लायव्ह आसात. हांव सगळ्यांत पयलीं वील गो टू वास्को लेटर. सुरवात मडगांव सावन करता कारण थंय कोवीड हॉस्पिटल आसा आनी आतां हळू ताजेर ताण वाडत वतलो. थंय कितें आसा परिस्थिती ते आमचो सावयो डाय आसा मडगांव. सावयो कडच्यान जाणून घेवया आनी मुखार या. सावयो, कितें आसा थंय परिस्थिती आनी वॉट आर यू हियरींग इन मारगांव? मारगांव हांव सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन येयलो आहा. हॉस्पिटल आसा टेस्टिंग चालू आहा न्ही हॉस्पिटला कडेन. सो हिंगा कंटिन्यूअस 24 hours हे स्वॅब टेस्टिंग आहा चालू आहा. काल हांवें आयकलेलें की तेणी एका वरा भितर मोर देन 700 टेस्ट केले आनी तांचो थोड्यांचो रिपोर्ट मेळ्ळा, थोड्यांचो अजून मेळपा आहा. ते भाशेन लोक आतां भायर येता जावं आयटी जावं रोडान येता तांकां सगळ्यांक हे टेस्टिंग हें जाता, टेस्टिंग चालू आहा आनी लोक आपापण येवन टेस्टिंग करता. बट सावयो, एक जो विशय आसा तो म्हळ्यार कोलवा पुलीस स्टेशन पयर सॅनिटायज केल्लें, ताजे उपरांत ऑलमोस्ट 73 to 75 पुलीसमॅन टेस्टिंग करपाक गेले. सो तांचो रिपोर्ट आमी आयकला की नेगेटीव आयला. सो वॉट आर यू हियरींग ऑन दॅट फ्रंट? येस सर. पयर तेणी आगे जेन्ना तांचो एक कॉन्स्टेबल पॉझिटीव मेळ्ळो तेन्ना देर वॉज पॅनीक कोलवा पुलीस स्टेशन. सो तेणी इमिजिएटली ऑर्डर टू गो फॉर टेस्टिंग. 73 ताचो स्ट्रेंथ आहलो. सगळ्यांनी मागीर टेस्टिंग हिंगा येवन टेस्टिंग केलें आनी रिपोर्ट काल ताचो रिपोर्ट जेन्ना मेळ्ळो चडसो सगळ्यांचो नेगेटीव मेळ्ळो. ते म्हणटा कितें जो कॉन्स्टेबल जो कोलवा पुलीस स्टेशनार येवंक ना. ताका लागून ते एक इम्पॉर्टंट गजाल आहा ती म्हळ्यार कोवीड हॉस्पिटलाची. कोवीड हॉस्पिटलाक सद्याक कितल्या बेडांचें प्रोविजन आसा आनी कितल्यो बेड्स सद्याक सरकार वाडोवपाक शकता? सद्याक तरी 100 बेडाचे हे आहा म्हण हांवें आयकलां, पूण आतां खूब केसीस जाले दे मे एक्सटेंड ऑर इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताणें केसीस हें घालपाक जाता. कित्याक हांगा न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घालपाचें प्रोविजन कोण दवरलें, पूण मागीर हांवें हेल्थ मिनिस्टरान डिसिजन चेंज केलें. पूण तरी जर केसीस चड जाल्यो जाल्यार तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांकां घालपाक खूब जागो आहा, बॅडी आहा. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट हेल्थ मिनिस्टर मे take a decision to have hospital in the district hospital. The patients in the district hospital. या सावयो, थँक्स अ लॉट. आय वील कम बॅक टू यू. म्हजे बरोबर विक्रम आसा. विक्रम इज इन
कंटेनमेंट झोना कडेन आसा. आनीक सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार म्हाका दिसता वास्कोची परिस्थिती, वास्कोकारांची परिस्थिती ही हळू गंभीर जायत चल्ल्या. आनी सर्टन पॅनीक इज ऑल्सो कमिंग इन. Panic is bad because our health authorities are doing everything that they can. But when you are there at the epicenter, you are bound to get panic. And Vikram is right now there outside the containment zone. पावस पडटा, वादळाची वारें आसा, अशी परिस्थिती भितर टेस्टिंग चालू आसा. दीज आर व्हेरी व्हेरी टफ टायम्स. विक्रम, वॉट इज द सिच्युएशन देर? तूं पयलीं सांग, देन वील टॉक मोर. सर सद्याक तरी परिस्थिती एकदम कठीण आसा हांगा. म्हणजे सद्याक हांगा पावसूय चालू आहा. हेल्थ डिपार्टमेंटांनी सकाळीं येवन चालू केलें चॅकिंग करपाक. एक सिच्युएशन म्हणटा तें जेन्ना एकूच वाठारान जेन्ना 40 लोक आउट ऑफ 200 पीपल वर टेस्टेड, जेन्ना 40 लोक पॉझिटिव्ह येता, देन इट क्रिएट्स अ व्हेरी बॅड सिग्नल फॉर द एंटायर एरिया. आतां जाला कितें, हांगा जेन्ना 40 लोक पॉझिटिव्ह जाले, एक म्हणटा ते सगळे कडेन एक पॅनीक जालो. पॅनीक असो जालो कित्याक की टील सम टायम बॅक नोबडी वॉज अवेअर की हांगा इतले 40 केस आसूंक शकता. नाव देर आर सिग्नल्स की हाज्यान चडूय आसूंक शकता. कितले लोक भितर आसा, अजुनूय टेस्टिंग चालू आसा. कालच्या 200 लोकां भितर 40 येवप म्हणजे एज गुड एज 25%, ऑलमोस्ट 25% जरी थंय मार्जीन थंय धरत की इतल्या लोकां भितर समज हे 40 लोक पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार 2,500 ते 3,000 लोकां भितर कितले लोक आसतले. सेकंड पार्ट ऑफ इट इज की हे लोक जे आसा, दिस पीपल हू आर देर, दे आर वर्किंग एव्हरीवेअर. म्हणजे एअरपोर्टाचेर आसा, कोण थोडे पोर्टान भितर आसा, कोण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी आसा. सो हे खंय खंय गेला, खंय इन्फेक्शन स्प्रेड जाला, ताजी बी लोकांक चिंता पडल्या. तिसरें म्हणटा तें अख्खे वास्कोन आतां सद्याक बोवाळ पडला की लॉकडावन जावपाचो आहा, पूण लोक आपले गाडी घेवन आतां पावसान बायक काय घेवन भायर सोडूंक शकना. सो लोक गाडी घेवन आपले भायर सरले. दॅट हॅज कॉस्ट ट्रॅफिक जॅम. लोक आतां मार्केटान वचून गर्दी करून आपले सामान भरपाची तयारी करता. चवथी गजाल म्हणटा ती आतां सद्याक काल एक न्यूज अशी आयली की एक ट्रॅफिक पुलिसाचो होमगार्ड हू वॉज स्टेइंग इन द सेम एरिया, तो पॉझिटिव्ह जाला. आतां ताणें कोणाक खंय खंय ड्युटी केल्या, तो खंय खंय पावला हाजो अंदाज कोणाकूच ना. सो हांगा एक व्हेरी पॅनिकी सिच्युएशन जाला. अँड आयडेंटिफायिंग द पीपल दॅट दीस पीपल मे हॅव मेट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी अपहिल टास्क. सद्याक तरी फुल तयारी चालू आसा. आता वास्कोचा आमदार कालू साल्मेतान सकाळीच सांगला की नाव द सिच्युएशन इज कम वेअर वी हॅव टू गो फॉर अ कंपल्सरी लॉकडाऊन. म्हणजे आता खंय खंय गेला, कितले हे 10 दिसांनी खंय पावले आसतले हाजो अंदाजो कोणाकूच ना. सो ताका लागून दे आर थिंकिंग ऑफ इम्प्लिमेंटींग अ लॉकडाऊन इन वास्को. सेकंडली दुसरी गजाल म्हणटा ती आता दीस इन्फेक्शन जे आसा, दिस इज नॉट कंटेन टू मांगूर एरिया ओनली. आता हे जे लोक आशिल्ले हाजे दीस थोडे दीस पयलीं खंय तरी कामाक आशिल्ले, कोण कामाक गेल्लो, कोण गव्हर्नमेंटाची बिलां भरपाक गेल्लो, कोण लायटीची बिलां भरपाक गेल्लो. सो तें टेन्शन व्हडलें जालां. आयज म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दवरल्या लोकांक. म्हणजे हाजे पयलीं हालीं तांच्यांनी थोड्या लोकांनी हाऊस टॅक्स भरिल्ले आसा. सो ताका लागून तो एक टेन्शन जाला. अँड दे आर प्लॅनिंग नाव टू सॅनिटायज एंटायर म्युन्सिपालिटी बिकॉज द कोस्ट गार्ड वॉज फाउंड पॉझिटिव्ह, सॉरी होम गार्ड वॉज फाउंड पॉझिटिव्ह. ताका लागून ते पुलीस स्टेशन सॅनिटायज करपाक सोदता. बँक्स विल बी सॅनिटायज, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी सॅनिटायज, बस स्टॉप्स विल बी सॅनिटायज. आता आनीक न्यूज आमकां आयकूंक येता की राती मांगराचो एकटो भुरगो जो एमपीटीन कामाक आशिल्लो, म्हणजे तो वर्कर लेवल काय ऑफिशियल स्टाफ लेवल तें खबर ना, बट रातचे 2:30 ही वॉज एडमिटेड टू द एमपीटी हॉस्पिटल. थंयच्यान तो पॉझिटिव्ह जालो म्हणून ताका कोवीड हॉस्पिटलान गेला. सो नाव दीस शोज दॅट हे जे इन्फेक्शन आसा इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मांगूर एरिया बट मे हॅव गॉन एल्सवेअर. सो ताका लागून एक बरो बोवाळ पडला. थोडे अशें आयकूंक येता की हांचे जे थोडे सोयरे आसा दे आर बेस्ड इन जुवारी नगर. जुवारी नगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम एरिया. थंय जर हे इन्फेक्शन पावलें जाल्यार डेफिनेटली देर विल बी मोर कॉम्प्लिकेशन अँड देन वी मे हॅव टू गो इन फॉर अ मोरमुगांव लॉकडावन. सो सद्याक तरी वास्को लॉकडावनाची हांगा तयारी चालू आसा. हेल्थ डिपार्टमेंट इज डुईंग देअर जॉब. जायत्यो हांगा एम्ब्युलन्स बाकी तयारी सगळी चालू आसा. चेअरपर्सन आनी बाकीचे मॉनिटर करीत आसा. There is now news that Chief Minister Dr. Pramod Sawant may come here to monitor. There is also news that Health Minister may come. पूण सद्याक तरी टेस्टिंग चालू आसा. पावस मोठ्यान पडला हांगा. सो इतले आसून सुद्दां चेकिंग चालू आसा. अँड वी डू नॉट नो हाऊ मेनी मोर केसीस मे कम फ्रॉम हियर. बट दिस इज अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन बिकॉज ही जी लोकॅलिटी आसा इज अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. हातून एका घरान 7 जाण 8 जाण जावपी म्हणजे अशी घरां धाकटी धाकटी.
एकट्याच्या घराच्या पावड्याक दुसऱ्या घराच्या पावड्याक तेंचता. सो देर इज नो स्कोप ऑफ किपिंग देम अंडर होम क्वॉरंटाईन. म्हणजे ताका देर इज नो चान्स एट ऑल. हाका लागून हाजे फुडलो स्टेप कितें आसतलो, वेदर वी मे हॅव टू गो फॉर अ लॉकडावन or whether we may have to check for how many more cases are coming. सध्याक अशी न्यूज आयकूंक येता की मडगांव साऊथ गोवा कलेक्टरा कडेन एक मिटींग चालू आसा विथ द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि व्हेरी सून वी मे गो इन फॉर अ लॉकडाऊन. ही तरी सध्याची परिस्थिती. विक्रम, आय विल कम बॅक टू यू. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हजे बरोबर महेश गाडी आसा. महेश इज रायट नाव इन सेक्रेटेरिएट. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार दॅट इज वन पॉयंट वेर एवरी इन्फॉर्मेशन इज कमिंग नाव फ्रॉम एवरी पार्ट. सो फाल्यां जे 40 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात ते गोंयच्या खंयची भागा भितर कामाक वताले, खंयच्या ऑफिसांनी कामाक वताले, खंयच्या फॅक्टरीनी कामाक वताले, त्या लेवलाचेर वचून टेस्टिंग जातलें काय कितें. म्हळ्यार जशें कॉन्स्टेबल कोलवा पुलीस स्टेशनाचो हें कळटकीर सगळे पुलिसाची टेस्टिंग करचें पडलें, पुलीस स्टेशन सॅनिटायज करचें पडलें. त्या प्रमाणे जशे नवीन केसीस मुखार येतात तांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करतना प्रशासनाक त्रास जाता काय कितें आनी वॉट इज द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड हाजेर आमी उलयतले. महेश गाडी म्हजे बरोबर आसा. महेश, वॉट आर यू हियरींग रायट नाव अँड वॉट इज द सिच्युएशन? प्रमोद, आम्ही जे आता मेरेन उलयताले ट्रू नॅशनलचे आम्ही रिझल्ट सांगताले. आता अशें कळ्ळां की काल राती आफ्टर पीसी आता काल टोटल 14 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळा, कन्फर्म केसीस. मंगोर हिलान 30 आणि एक NI1 मेळ्ळा केस, ती 2 वर्साचे भुरगें. ते पॉझिटिव्ह कन्फर्म. फक्त त्याची पेरंट्स नेगेटिव्ह आशिल्ले आणि तेंच्यांनी स्वताक पयलींच आयसोलेशनान आशिल्ली ती. सो तेंच्या कोणा वांगडा कॉन्टॅक्ट येवना. त्यांची ट्रॅव्हल हिस्ट्री बीन सगळी हैदराबादच्यान आयिल्ले आणि ती सगळी कळ्ळ्या. फक्त मंगोर हिलाचे जे आता सिच्युएशन मातशें वर्स जाला कित्याक 13 पॉझिटिव्ह कन्फर्म मेळप. तातूंत आनी एक अशें बोवाळ पडला की गोवा शिपयार्डाचो ड्रायव्हर तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून. आनी तो मंगोर हिलांतल्यान म्हणजे त्या एरियेक रावतालो तो. आणि तो ड्रायव्हर म्हणजे हायर पोस्ट आशिल्ल्या मनशाचो, अशें न्ही की तो बेश्टो असो कितें. सो तो एक बोवाळ जाला. सो गोवा शिपयार्ड ऑलरेडी म्हणटात ते गोवा शिपयार्डान तांकां नोटीस काडून सांगिल्लें आसा की मंगोर गेल्ल्या लोकांक येवं नाका म्हणून. सो पूण ऑलरेडी ते पयलीं गेल्लो तो आनी पयलीं कामाक येतालो तो. सो आतां मे बी तो कोणता हायर पोस्टाचो जो कोण प्रोफायल मनीस आसा जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका बीन आतां चॅक करपाक येतलो. दुसरें म्हणजे अशें जाला की अशें मंगोर हिलांतले खुबश्या जाग्यार कामाक वतात आणि सो थोडे लोक आपूण म्हणून फुडें येवन सांगतात की अमके मनीस मंगोर हिलांतले आपल्या कडेन कामाक आसताले, हाच्या पयलीं ते आपल्या कडेन म्हणजे हालीं 2 दिसां पयलीं कामाक आयले ना आयले. सो त्यांची सुद्दां टेस्टिंग चालू आसा. तेंचे सुद्दां स्वाब घेवन टेस्ट करप चालू आसा. सो सिच्युएशन अशें आसा की लोकांनी आपूण म्हणून फुडें येवन सांगपाचें. अशें सगळ्यांक हेल्थाची अशी हें आसा की तेंच्यांनी आपूण येवन फुडें येवन सांगप की आपल्याक कोण तरी कामाक आशिल्ले आनी कितें तशें. महेश, एक गजाल मुद्दम विचारची दिसता की ते म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग. कारण दिस होल सिच्युएशन हॅज कम डावन टू ओनली 2 थिंग्स, मास टेस्टिंग आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग. सो कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगाच्या बाबतीत जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एक म्हळ्यार आतां ऑफिशियली तुका म्हणटा की तांचे कडेन 14चो डेटा पावला. आमकां सकाळ फुडें फ्रॉम व्हेरी कन्फर्म्ड सोर्सीस वी हॅव गॉट द डेटा दॅट एट ग्राउंड लेवल things have touched 40. So for whatever it is, 40 confirmed cases on ground. आणि म्हाका दिसता पणजे टू द हेल्थ डिपार्टमेंटूय हळू करून ती अपडेट्स पावतल्यो. अशा परिस्थिती भितर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगाचेर किती काम चल्लां आनी हाव सिरियस कॅन दॅट बी वेन यू लूक एट अ गोवा सिनारियो. आज मेरेन आमी मांगूर हिल सिनारियोचेर स्टार्ट जाल्ले. विदीन 24 hours वी आर टॉकिंग अबाउट वास्को सिनारियो. सो हे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगाक क्वॉरंटायन मागीर कोवीड हॉस्पिटलां भितर इन्क्रिजींग नंबर ऑफ पेशंट्स. सो वॉट डू यू फील यंत्रणेचेर ताण कितलो पडटलो हाजो? एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार आतां खूब प्रेशर पडपाक जाता. कित्याक पयलीं कशें आसतालें, पयलीं कॉन्टॅक्ट इजिली मेळटाले. कित्याक कोण तरी प्लेनान येतालो, कोण तरी बसीन येतालो. सो त्या बसींतले हाय रिस्क जितले आहा तितल्यांक ते कॉन्टॅक्ट करताले, तेंचे नंबर आसताले. सो आतां कशें आहा, जो मंगोर हिलान कोण खंय कामाक आशिल्लो आनी कोणागेर गेला, कितल्या लोकांक मेळ्ळा, ते सगळे तांकां काडचे पडटले. आणि मंगोर हिलांतले केसीस सगळे कन्फर्म जावपाक चडशे कन्फर्म जाता. सो ते आनीक मातशें सिच्युएशन रिस्की जाल्लेलें आसा. आतां लोकांनी एक्चुअली फुडें येवन सांगूंक जाय की बाबा आपली टेस्ट कर. ना लोकांनी त्या एरियेंतले नाजाल्यार त्या एरियेंतले जर कोण आपल्या कामाक सुद्दां आयला त्या लोकांनी आपूण फुडें येवन आपलें टेस्टिंग हें एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन करपाक जाय.
नाजाल्यार लोकल पंच नाजाल्यार ते एरियेतले कावन्सिलर्स जे कोण आहा तांकां जर तेंच्यांनी ऍटलीस्ट कॉन्टॅक्ट करून सांगूंक जाय की आमच्या कडेन ते कामाक आशिल्ले, सो ऍटलीस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां कॉन्टॅक्ट करून तेंचे स्टॉक काडून टेस्ट करूंक शकतात. नाजाल्यार ते खूब डिफिकल्ट जावपाचें आसा, कित्याक आमी जर घरा बसले आनी आमी जर चिंतले की आपूण सांगचो ना, जाल्यार ती आनीक व्हडली रिस्क. त्या परस लोकांनी आपूण फुडें सरत जाल्यार ती रिस्क जाता तितली कमी जातली आनी तो ताण कमी पडटलो. कित्याक गोंय हें सामकें ल्हान राज्य आनी गोंयचें अशें आसा की एका वरान आमी म्हणटा 2-3 वरान मनीस हांगाच्यान काणकोण वचूंक शकता, काणकोणच्यान आनीक खंय वचूंक शकता. सो जाता तितल्या लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवप आनी जाता तितल्या लोकांनी फुडें येवन आतां खरें म्हणजे आतां लोकांचेरूच डिपेंड जाता तितलें की आपूण फुडें येवन टेस्टींग करप आनी आपलें जाता तितलें स्वता क्वॉरंटायन करून घेवप. जर कितें ताका जर सिम्पटम्स दिसता जावं थंडी, कितें आतां ह्या दिसांनी व्हायरल मातशे जोर बीन ह्यो गजाली आसतात पावसान. सो तरी आसतना लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवन आपले टेस्टिंगाक फुडें येवप, जेणे करून ताण तरी कमी जातले. नाल्यार कोवीड हॉस्पिटल इतल्या तरी पेशंटांक एज अ म्हणजे म्हणजे इतल्या पेशंटाक ऍडमीट करून घेवप आनी ते सारके जाता म्हणसर रावप म्हणजे ते वाडत वतलो. आनी दुसरें म्हणजे एक्चुअली कशें आसतालें की जेंकां सिम्पटम्स आहा तांकां एक्चुअली ऍडमीट करप म्हणजे भायल्या आमी जर दुसऱ्या राज्यांनी पळयत जाल्यार थंय असो प्रोटोकॉल आसा की जेका सिम्पटम्स आहात त्याच मनशाक ते कोवीड हॉस्पिटलांत ऍडमीट करतात. गोवा एकूच अशी स्टेट आशिल्ली ज्या जाग्यार जेका सिम्पटम्सूच ना पूण ताका व्हायरस आसा त्याच मनशाक आमी ऍडमीट करताले हॉस्पिटलांत. एक्चुअली तेणें खरो म्हणजे क्वॉरंटायन करून घेवप जेणे करून तो स्प्रेड जावंक जायना. पण आतां जर अशें सिच्युएशन वाडत गेले कन्फर्म केसीस आनी जर सिम्पटॉमॅटीक जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक अशें डिसिजन घेवचें पडटलें गव्हर्मेंटाक की जे इवन असिम्पटॉमॅटीक कोण आहा तांकां सांगपाचें की घरानूच रावा म्हणून. हॉस्पिटलांत ऍडमीट करून घेवपाची म्हणजे वचूं नाका अशेंच वेगवेगळे सिच्युएशन जावंक शकता. पूण अजून तरी Yeah, Mahesh, hold on. हांव विक्रमाक घेता and then I'll come back to you. विक्रम, बिकॉज मेन थिंग इज आमी जे उलयतात ते म्हळ्यार कशें तरी करून आतां कंटेनमेंट जावपा जाय आनी कंटेनमेंट झोन जो आसा तो वास्को पुरतो मर्यादीत उरपाक जाय. थंयच्यान भायर कितें जालां आय थिंक इट्स अ व्हेरी व्हेरी ह्यूज टास्क टू सी टू मेक दॅट कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अँड अवर हेल्थ डिपार्टमेंट इज डुईंग इट्स बेस्ट to do that contact tracing. So आज जेन्ना तूं आसा I can see it is raining behind you. Stay safe first of all, but किती आहा ती ग्राउंड परिस्थिती आनी लोकांची मानसिकता कशी आहा? पॅनीक इज कमिंग इन बिकॉज पॅनीक द ओनली थिंग दॅट इज वर्स देन द व्हायरस रायट नाव आय थिंक इज पॅनीक. ना परिस्थिती पॅनिकाची सर आसा शुअर. म्हणजे पॅनीक म्हणजे कितें जालां आतां थोडे ते जाग्यार जे लोक आसा ते म्हणटा की आमकां एसेन्शियल कमोडिटी सप्लाय कोण दितलो. आतां थोड्या लोकांची भुरगीं आसा तांकां दूध मेळना, कोणाक व्हेजिटेबल मेळना. सो कंटेनमेंट झोनान सुद्दां दे आर व्हेरी अपसेट. सेकंडली जाला कितें की म्युन्सिपालिटी म्हणटा की वी वील मेक देम एसेन्शियल कमोडिटी जे आमी अवेलेबल करतले. एक गव्हर्नमेंटाचो एक एडवायझरी सद्याक भायर सरला. दे आयडेंटिफायड अँड प्रोवायडेड वन टोल फ्री नंबर फॉर मेडिकल एमर्जन्सीज आणि एसेन्शियल कमोडिटीज. पूण तो केन्ना एक्टिवेट जातलो, कशें ताजें काम चालू जातलें अजुनूय हाजेर कांय हे क्लियरिटी आयिल्ली ना. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा लोक सगळे पॅनीक जाल्ले कित्याक दीस पीपल हू आर देर नाव आतां लोकांचो असो भंय जाला लोक नुस्तें सुद्दां घेवन भिवपा लागले बिकॉज देर आर लिंक टू द फिशरमॅन जावं नुस्तें खंय तरी लिंक आहा म्हूण ते भिता. आतां जशें आमकां लास्ट टायम आदले मंत्र्यान सांगलां की ही इज नॉट अ फिशरमॅन, तरी आसतना लोकांच्या मनान एक भंय आसा. लोक आतां मार्केटान वचपाक भिवपा लागल्या. एका वाटेन घरान बसतलो जाल्यार सामान्याची तयारी कितें करतले. सो हाका लागून आनी मांगूर हिल एरिया इज बेजिकली अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. तांचे अर्दे लोक खंय खंय कामाक आहा, अर्दे लोक एमपीटीन आसा, थोडे वर्कर, थोडे अर्दे लोक टॅक्सी चलोवपी लोक आसा, थोडे एअरपोर्टाचेर कामाक आसा. सो बेजिकली ऑल दीस व्हडले व्हडले जे इन्स्टॉलेशन आसा वास्कोन सगळे गव्हर्नमेंटाची ऑफिसां आसा. आतां आमी आयकूंक आयलां की गोवा शिपयार्डाचो एक कोण ड्रायव्हर आशिल्लो. सो ऑल दीज प्लेसीस नाव दीज आर प्लेसीस वेर देर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग. म्हणजे आतां तुमी एक कोर्टान जर धरत जाल्यार 1400 लोक कामाक आहा. तातूंत भितर सपोज मांगरातले समज 10 लोक आसा त्या वाटा वयले जाल्यार ते 1400 लोकांची कशी सेफ्टी जातली, तांचे चॅकिंग जातलें काय जावचें ना, वेदर दे आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड की ना तेंय पळोवंक जाय. सो आतां हे जे जाग्यार खंय खंय कामाक लागले दॅट हॅज टू बी फावंड आउट. हे 8-10 दीस पयलीं हे खंय भोंवपाक गेल्ले ते सोदून काडपाक जाय. वेदर दे हॅव गॉन टू एनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू पे देअर बिल दॅट हॅज टू बी फावंड आउट. आतां ते बिल दितना तांच्यांनी कशें तांकां मेळ्ळ्या, कोणाक मेळ्ळ्या, कशें उलयल्या, खंय रावल्या, जावं खंयच्या हॉटेलांनी वचून च्या पिल्या, जावं खंयच्या मार्केटान वचून सामान घेतला. जी भितरली दुकानां आसा ते आतां रडटात की आमचे वी वर हॅव्हिंग आवर एस्टाब्लिशमेंट ओपन. कितलेशेच गांवचे लोक येवन तांचे कडेन भाजी घेवन वताले, ग्रोसरी घेवन वताले, तांची सेफ्टी कितें.
सद्याक तरी दुकानां बंद करून दवरल्या कंटेनमेंट झोनाची, पूण जे तांचे कस्टमर आशिल्ले ते दे वर ऑल फ्रॉम दॅट एरिया. तेन्ना एका वाठारांतले 40 लोक भायर सरता एज पॉझिटिव्ह आनी त्या वाठारांत समज एक 60-70 दुकानां आसा, देन वी कॅन अंडरस्टँड की ताजें ट्रान्झॅक्शन कसो आसतलो. आनी ते शॉपकीपर जे आसा तांकां आतां चिंता पडल्या की वेदर ना वॉट इज टू बी डन. इन द मीन वायल आतां जालां कितें, कालूच आल्मेदा हांच्यांनी अपील केल्या लोकांक की कोणाकूय जरी भंय दिसता देन दे कॅन गो अँड चॅक देमसेल्स एट द कॉटेज हॉस्पिटल. तांच्यांनी सांगलां की तुमी आपले स्वता चॅक करून घेवची गरज आहा. आनी सेकंडली म्हणटा तें इवन गव्हर्मेंटान जरी लॉकडावन करीत जाल्यार लोकांनी ताजें मेन काम तांचें लोकांचें आसता की दे हॅव टू बी केअरफूल. फाटीं जेन्ना लॉकडावन जाल्लो जाल्यार ह्याच एरियान अशी कंप्लेन आयकूंक येताली की जायते लोक ओपन भोंवताले. देर वर पीपल हू आर नॉट वेरिंग मास्क. देर वर टायम्स वेन कोण एकटो टेबल सीट भोंवतालो, कोण दोन मोटरसायकल घेवन भोंवताले. सो तांकां आतां तें म्हारग पडलेलें आसा आनी तांच्या खातीर अख्खे सायडींतले परिसराकूय म्हारग पडलेलें आसा. सो आतां लोकांचो वॉर जाला की नाव वी आर इन द कंटेनमेंट झोन. आतां हे एरियेन सगळीं दुकानां बंद जाल्या, फक्त फार्मासी ओपन जाल्या. सो एट अ टायम वेन इंडिया अँड गोवा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कम आउट ऑफ द लॉकडावन, ही एरिया कंप्लिटली सील जाल्या. तांचे अरेंजमेंट कितें कशें जातलें. जे लोक भितर कंटेनमेंट झोनान आसात ते बरे आसा, पूण भायल्या लोकांची तयारी कशी आसतली, फुडें खंयची दुकान ओपन जातली आनी खंयचे खंय सामान मेळटलें हाजे बी चिंता लोकांक आसा. आनी लोक सद्याक भायर सरल्या, पूण इवन द मार्केट पीपल आर ट्रायंग टू बी सेफ. तेय चड एजिटेशन करपाक सोदिना, तेय दुकानां बंद करपाक सोदता. कित्याक आतां खंयच्यान लोक खंय येतलो तें सांगूंक जायना. ओके विक्रम, हांगा वास्कोन जी आसा इज व्हेरी पॅनिकी. पीपल आर पॅनिकिंग एज ऑफ नाव. विक्रम, थँक्स अ लॉट फॉर दॅट अपडेट. वील कम बॅक टू यू एज द डे प्रोग्रेसीस. किती जाता किती चलता तेही आमी तुमकां सांगतले. लास्ट म्हाका महेशा कडच्यान एकच गजाल जाणून घेवपाक जाय. द वे केसीस आर इन्क्रिजींग आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग, डू यू थिंक our health department, health authorities are prepared to do that contact tracing and mass testing at the level that is required right now? प्रमोद, आमी जाणा की जेन्ना सी फेरर्स आनी भायल्यांक हाडपाचे प्लॅन जे चलताले तेन्नाच हेल्थ डिपार्टमेंटान आपूण प्रिपेअर जाल्ले. तेन्ना फुडले 3 म्हयने आमकां कितले टेस्टी करचे पडटले. सो त्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट अशें फुल्ली प्रिपेअर आसा की आमकां म्हणजे तेन्ना सरकार कितें सांगतालें की 6-7 हजार सी फेरर येवपाचे आसात, 8 हजार सी फेरर येवपाचे आसात म्हणून. ते हांच्यांनी तेंची तयारीच तशी केल्ली की फाटीं फुडें जर 7-8 हजार जर सी फेरर येयले जाल्यार तेंचें टेस्टिंग कशें जावंक जाय. सो त्या खातीर तेंच्यांनी ऑलरेडी तो स्टॉक बीन हाडून तो सॉप जावं आनी कितें तें लिक्वीड जे तांकां लागता, सगळे जे कितें कितें रिक्वायरमेंट्स आसा, किट जावं ते सगळे तेंच्यांनी तेन्नाच स्टॉकान हाडून दवरलेले आसा. सो अशें पॅनीक सिच्युएशन आतां जाला खरें, पूण हेल्थ डिपार्टमेंट इज फुल्ली प्रिपेअर. फक्त आतां लोकांनी फुडें येवन कॉन्टॅक्ट आपले सांगूंक जाय की आमी बाबा ह्या लोकांक मेळ्ळ्या म्हणून. आनी लोकांनी थोडे स्वता प्रिकॉशन्स घेवंक जाय, कित्याक आतां सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटान सोडून फायदो ना ते. Mahesh, I can see Laukik beside you. So I can see Laukik beside you. So Laukik म्हाका दिसता आतां सीएमा कडेनूय उलयला. सो Laukik is with us. So Laukik कितें उलयला मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां? We'll take that before winding up this program. We'll listen to that and then we'll wind up. Go ahead. सीएमान कन्फर्म केलें टोटल 40 केसीस मांगूर हिलाच्यो. सकाळी 34 कन्फर्म जाल्यो. काल तेंचे फॅमिलीचे कन्फर्म जाल्ल्यो. आतां काल तेंच्यांनी म्हटलें की काल तेंच्यांनी इनर सर्कल म्हणजे जे फॅमिलीचे सामके लागीं आशिल्ले 200 जाणांचे टेस्ट केले. आयज ते आउटर सर्कल आनी लोकांच्यो टेस्ट करता. आनी तो अजून म्हणपाक तेन्ना इट इज कम्युनिटी ट्रान्समिशन. तेणी एलिगेशन केलां सीएमान की ती फॅमिली जी आहा थंयच्यान हे ट्रान्समीट जावपाक लागले, थंयच्यान हो व्हायरस स्प्रेड जावपाक लागलो. ती फॅमिली अजून सरकारा कडेन कितें तरी लिपयता, ते ट्रॅव्हलिंग डिटेल्स दिना, कोण तरी भायरसून येयला अशें तांकां सोर्स सांगता, लोक सांगता, पण ती फॅमिली कांयच कन्फर्म करिना. त्या खातीर तांकां प्रॉब्लेम जाला. हो खंयच्यान ओरिजिनेट जालो, व्हायरस खंयच्यान फर्स्ट मनशा तरी पावलो हें तांकां कळना जालां. सीएमान डायरेक्ट एलिगेशन ती फॅमिली अजून लिपयता. दुसरे तांकां जेन्ना सिम्पटम्स दिसले तेन्ना तेंच्यांनी प्रायवेट दोतोरा कडेन गेले. तेणी आनी एक गजाल तेणी लोकांक मेसेज दिल्या की असले सिम्पटम्स दिसता तेन्ना गव्हर्मेंट हितून चॅक करपाक येवपी जेन्ना कोविडाचे सिम्पटम्स आसता तेन्ना दुसऱ्या दोतोराक जेन्ना ते सिम्पटम्स कोविडाचे कशें दिसता जाल्यार तेणी तांकां गव्हर्मेंटा रिफर करपाक जाय आसले. तशें केलें जाल्यार ते तेन्नाच सगळे कंट्रोल जावपाक शकतले आसले. लोकीक एक गजाल आहा ती म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग. आनी 40सांचेर बी जेन्ना केसी पावतात तेन्ना कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण ज्या टायमार 4 आनी 5 केसी आशिल्ल्यो मांगूर तेन्ना एक पुलीस स्टेशन सॅनिटायज करचें पडलें.
4 कडेन भोंवन तांगे कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग करचें पडलें. सो आज जेन्ना आमी 40ची गजाल उलयतात, वॉट इज चीफ मिनिस्टर सेयींग वेन इट कम्स टू नाव कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग आनी टेस्टिंग ऑफ दोज पीपल. सो आर वी प्रिपेर्ड? एक पुलीस जेन्ना भितर आमकां सापडला तो कोलवा पुलीस स्टेशन आयटात तेन्ना आमकां 78 पुलिसांक टेस्ट करचे पडले, आख्खे पुलीस स्टेशन सॅनिटायज करचे पडले आनी आतां हांगसर 40 पॉझिटिव्ह आनी कन्फर्म पॉझिटिव्ह सापडल्या. कन्फर्म पॉझिटिव्ह सापडल्यान प्रत्येक जाण तो खंय खंय गेलो हे आतां फायंड आउट करप तेंचें चालू आहा. खुबशे जाण काल येयले पळय न्हू, काल टेस्टिंगा ते सीएमान सांगले ते आपूण जावन सांगताले हे फॅमिलीच्या संपर्कांत आपूण येयला आपल्याक टेस्ट कर म्हणून. तशें आतां फुडली स्टेप घेवची पडटले. टेस्टिंग रेट तांकां वाडोवचो पडटलो. आतां फक्त 200 टेस्टांचेर रावंक जायना, कारण 40 जाण आनी कितले जाणांक मेळ्ळा तेंकां सगळ्यांक ट्रेस करचे पडटले. ते खंय कामाक वयता, ते खंयच्या ऑफिसान वयता, त्या ऑफिसान ते कॅबिनान बसता काय ते लोकां मदीं खूब काम करता, सगळे हे करून सगळ्यांक आयसोलेशनान व्हरचे पडटले. पयलीं हे ट्रान्समिशन थांबोवपाक जाय एक फक्त मांगूर हिलाचेर फोकस करून जावचे ना, मांगूर हिलाच्या भायर हे सगळे करचे पडटले. दुसरे ही 40 पॉझिटिव्ह जाल्या उपरांत MLA अलर्ट जाल्या. सुद्दां मायकल लोबो हांगसर सीएमाक मेळपा आयिल्लो. तेणी सांगलें की हे जे 20 पॉयंट प्रोग्राम जशे खुबशी लागीं लागीं घरांत बांदलेली आनी ते एक स्लम जी आहा गोंयान, थंय त्या एरियेनी चड लक्ष दिवपाक दोनी कलेक्टरांक सांगपाक तेणी सीएमाक सजेस्ट केला. फुडें म्हटलां तेणी की मुंबयच्यान बी ह्या फॅमिलींतलो कोणी येता रिटर्न जाल्यार ताका पयलीं थंय धाडचो न्हू, थंय तो चुकून इन्फेक्टेड सापडला जाल्यार तेजे स्प्रेड फास्ट जातलो. सो त्या एरियेनी रावपाक, मंगूर हिल सारक्या एरियेनी वा तसल्या गोंयच्या बाकीच्या स्लम गर्दी आशिल्ल्या एरियेनी कोण रावपाक येता तांकां पयलीं आयसोलेशनान दवरचें, त्या एरियेन धाडचें न्हू म्हणून तेणी सजेस्ट केला. दुसरें आनी एक सजेस्ट केला हेणी की रिलिजियस हे टेम्पल चर्चीस ओपन करपाचे, जे 8 तारखे उपरांत ना तेजेर रिथिंक करचे. खुबशे जे अनलॉक करपाचो प्रोसिजर चालू आसलो, अनलॉक करपा खातीर SOP तयार करताले, तेजेर आतां चड निर्बंध येवपाक लागल्या. ते आतां रिथिंक करचे पडटा गव्हर्मेंटाक. गव्हर्मेंट सीएमान सांगलें की आमी आतां सगळे परत एकदां चॅक करता म्हणून कितें करपाक जाता कितें ना. इतले म्हणजे आनी एक गजाल सांगता की पॉझिटिव्ह केसी गोंयान आतां पर्यंत जाल्लो पळय तेजी आतां सेंच्युरी जाल्या. 40 मेळ्ळ्या उपरांत 79+30 म्हणजे 110-120 सुमार केसी पावले. आमी गोंयच्यो टोटल केसी आतां मेरेनचे फर्स्ट केसी करून आतां मेरेनचे 120 सुमार केसी जाल्यो. या लौकिक, थँक्स अ लॉट. सावियो मडगांव आसा, वी वील गो बॅक टू देम इन द इवनिंग बिकॉज दीस सिच्युएशन इज कंटिन्युअसली डेव्हलपिंग. सावियो, सांजे मेरेन म्हाका दिसता तुकाय अदमास येतलो की हाऊ मेनी पेशंट्स आर गेटिंग शिफ्टेड इन द कोविड हॉस्पिटल, वॉट इज अवर बेड सिच्युएशन आनी वेदर वी नीड टू इन्क्रीज ऑर वी नीड टू डिक्रीज. सो सावियो, लौकिक, विक्रम, थँक्स अ लॉट. मोस्ट इम्पॉर्टंटली स्वताची काळजी घेयात. आय नो वी नीड टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू पीपल बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन present times is informing people so that right information goes to them. At the same time, कोणेच काचाबूल जावपाक जायना because authorities are doing the best they can. So आमी काचाबूल जावन आनी ताज्या की वेगळें कांय जावची ना. So let's be cool, let us understand the situation. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी मुख्यमंत्र्यान सांगली आनी जी लौकिकान आज तुमकां सांगली की स्वता गजाली लिपयनाकात. सिमटम्स दिसता जाल्यार खंय तरी दोतोरा म्हऱ्यान वचून 1-2 दीस गुळयो घेवन पळोवया, असले प्रयोग करनाकात. बिकॉज रायट नाव युअर हेल्थ इज नो लॉंगर युअर प्रायवेट इशू, युअर हेल्थ इज अ पब्लीक इशू. सो सिमटम्स जर दिसतात जाल्यार वचात, टेस्टिंग करून घेयात. आनी उघडपणान मुख्यमंत्र्यान सांगलां जी फर्स्ट फॅमिली मेळिल्ली ती अजून पर्यंत कांय गजाली डिस्क्लोज करना, जाका लागून थंय कोविड कसो पावलो हाचो अदमास हेल्थ ऑफिशियल्साक येना. वेन इट कम्स टू पेशंट 0 इन अ लोकॅलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द हिस्ट्री एंड हाव इट रीच देर. आनी अजून मेरेन जर आमच्या ऑथॉरिटींक तें कळना जाल्यार इट्स अ सिरियस थिंग एंड द ओनस इज ऑन दॅट फॅमिली टू बी ट्रुथफूल एंड डिस्क्लोज एवरीथींग. बिकॉज आज आमी पळयलां the way situation is developing, hiding information is nothing less than a criminal act. So please be alert. All my reporters, thanks a lot. I salute your bravery for being there on field, braving this rain, braving these cyclonic winds, and yet making sure
that people of Goa get these updates. So all my reporters, thanks a lot. We will join you back in the evening with more updates as we get it. सांजे परत हेल्थ ऑफिशियल्सांची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. We'll come back to you. Stay safe. Be alert. Don't panic. Goodbye. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.